नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नारोलकराचे येवकार. खबरो विस्तारान. आश्वे मांद्रे आजोबा देवळा लागसार आशिल्ले शेकाक उजो लागलो. मेळटा ते म्हायती प्रमाण शेक लासून काबार. उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार पावचे पयलींच शेक सगळें सामान लासलें. थळाव्यांनी उजो आडपा हाडूंक यत्न केलो, मात येस आयलें ना. लाखांनी लुकसाण. एक्झॅक्ट खबर ना कितें घडलें तें, पण अजून कित्याक ही उजो लागला पळय तो कळोंक ना. पण सकाळी 9 सुमार 9:15 सुमार हें सुरू जालां आनी ते हांगा तेंचो सेक्युरिटी स्टाफ बी कोण नाशिल्लो. हांगा जे टॅक्सी ड्रायव्हर आसा पळय तेंच्यांनी इन्फॉर्म केलें हांकां की हांगा कितें तरी पेट्टा, उजो धुंवर येता कळ्ळें. ताच्या उपरांत ते हॉटेलवाले जे कोण आसा पळय ते हांगा आयले आनी पळोवपाक हे कितें चल्लां काय. थंयसर म्हाका दिसता चड हानी जाली. जनरेटर आसा, जनरेटराक उजो पेटल्या उपरांत इलेक्ट्रीक तेंचो ट्रान्सफॉर्मर थंय आसा, तेच्या कुशीक जनरेटर आसा आनी थंय सेफ्टी टँक हेची टँक आसा, HP इलेक्ट्रीक टँक. आनी तातूंत कितें जालें अजून एक्झॅक्ट फायर ब्रिगेडीन अजून सांगूंक ना कितें जालां तें. पण जाल्यार ही सारकी वायट गोश्ट. कित्याक म्हाका अशें दिसता की सेफ्टी जर कितें तेंच्यांनी घेवंक ना हें घडपाक, जाल्यार हे प्रकार घडले आसतले. आमी आसात आजोबा टेम्पल जे आसा आश्वे, ते मेन रोडाच्या देगेक टेंट सँड जे रिसॉर्ट आसा तांचे हे प्रिमायसीस आसा आनी हांगा ट्रान्सफॉर्मर आसा, ताच बरोबर जनरेटर आसा आनी एक टाकी आसा. हे सकाळी 9 सुमार आग लागल्या आनी मॅसिव आग लागल्या आनी मेजर आग लागल्या कारणान खुबशे तेंचे प्रॉपर्टी जी आसा लुकसाण जाल्लें आसा. खंयची जिवीत हानी जाल्लेले ना, ह्युमन इंजुरी सद्या जाल्ले ना. पण जर पळयतात जाल्यार कित्याक शॉर्ट सर्किटा खातीर जालें की आनी ताका तें कारण अजून कळोंक ना. पण सद्या पेडणे फायर ब्रिगेड, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आनी हांगाचे लोकल जे आसा हांच्यांनी मेळून हे जे आग पालोवपाक ताब्यान घेतलेले आसा. ताच बरोबर मांद्रे पुलीस स्टेशनाचे पुलीस स्टाफ सुद्दां हांगा जाग्यार पाविल्ले आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमणी. आयरिश पर्यटकाचो खून आणि बलात्काराच्या केसींत दोशी आशिल्लो विकट भगताक जन्मठेप. मडगांव जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान ख्यास्त फरमायल्या. 13 मार्च 2017 विकट भगतान आयरिश पर्यटकाचेर बलात्कार आणि उपरांत खून केल्ल्याचें प्रकरण जाल्लें. ताणें पुरावे नश्ट केल्ल्याचें सिद्ध जालां. पीडित पर्यटकाची फॅमिलीन कोर्टाचे उपकारूय मानिल्ले. You have been the first investigation officer in this matter. What has happened today? What is the order or sentencing in this matter? Order is given in favor of the prosecution, that is life, and the fine is given. We are waiting for the order copy. We'll get the details everything. But whatever I heard that life for 302 also and 376 also. Yes, 302 and 376. Also destruction of evidence is there. So 3 years for Yes. Okay. What is your reaction on this? Reaction is a satisfaction feeling after doing a very hard work with discipline and dedication, collecting evidence with the forensic team, and also done by Device Raju Professor, assistance by crime, everyone is satisfied. The most important sentence here is reduced imprisonment for life, which is his natural life. So the sentences for 2 years for destruction of evidence, they don't really carry so much weight as this particular sentence. And to my understanding, the family is relieved that there is a closure, there is justice being done. I would like to say here that this trial has taken about 8 years, and because there was no witness and he had taken her into the forest and conducted these crimes, it was a difficult task for the prosecution to put the circumstantial evidence together to convince the court beyond reasonable doubt about his conviction. If this is the way we move forward, Goa would be safer. गोंयचो आदलो DYSP आणि आदलो आमदार लव मामलेदाराच्या खून प्रकरणातलो दुबावीत खडे बाजारातलो रिक्षावालो अमीर सुहील सनदी 14 दिसाचे ज्युडिशियल कस्टडींत. गाडी तेकली म्हूण लव आनी रिक्षावाल्याचो वाद जाल्लो. रिक्षावाल्यान लवूक बरोच बडयल्लो. उपरांत लव आगतागान मरण आयिल्लें. फोंडाचे माजी आमदार लव मामलेदाराक जेन्ना शेनवारा एका किरकोळ कारणां खातीर झगडी जावन तुम्ही फाटलो इन्सिडंट सगळो पयलो आसतलो की इन्सिडंट असो जाल्लो. परत तुमकां सांगता की लव मामलेदाराची जी गाडी आसली ती खंय तरी वाटेक तांकां एका कॅब रिक्षाक
लागलेली त्याच्या खातीर तो पाठलाग करीत लो मामलेदार ज्या जाग्यार पावला थंयसर खंय तरी तेंच्या मदीं वाद जावन जेन्ना CCTV फुटेजीन पळयता आमी की लहू मामलेदार वयर चोडत येता आनी ते CCTVन तांकां एक खंय तरी एटॅकाचें अशें दिसता एटॅक येयलो आनी थंयसरल्यान ताका शिफ्ट करून हॉस्पिटलान ताका डिक्लेअर डेड म्हणून येयल्लो. तेन्नाच मागीर बेळगांव पुलिसांनी खंय तरी जो मेन कॅब ड्रायव्हर आसा ताका अरेस्ट केल्लो आहा, कित्याक थंयसरच्या CCTV फुटेजीन दिसता जाल्यार तेंच्या मदीं हातपायी जाल्ली म्हणून तेजेर आतां मर्डर केस FIR रजिस्टर जाला. तो एक्यूज तेजें नांव आसा अमीर सुहेल सनदी. हो 24 वर्साचो भुरगो. ताका बेळगांव पुलिसेन अरेस्ट केला आनी ताका कोर्टा मुखार दवरून ताका 14 दिसाची जी ज्युडिशियल कस्टडी ही ताका मेळिल्ली आसा आनी तो सद्याक थंयसरल्या जेलीन तो आतां आसा. आतां पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आमकां मेळटा त्या प्रमाण की तो अवेटेड आहा. सान म्हटल्यार पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येतलो म्हणून आमकां कळोन येता. कुलदीप आसगांवकारा वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. गोंयचे PWD खातें फाटलीं कांय वर्सां अभियंत्यांक एक्सटेन्शनां दीत चल्ल्या. पब्लीक इंट्रस्टाच्या नांवान 17 PWD अभियंत्यांक एक्सटेन्शन. वयल्यान एक्सटेन्शनां दिल्ल्या सकयल अभियंते प्रमोशना पयलींच निवृत्त जातात. दुसरे वटेन 122 सिव्हील सर्व्हिस अधिकाऱ्यांकडेन 1 वा 2 अतिरिक्त पदांचो ताबो. जाल्यार सिव्हील सर्व्हिस, पुलीस आनी हेर पोस्टांतलीं वट्ट 164 रिक्त पदां आसात. सरकाराची विधानसभेत लेखी जाप. आमदार कार्लोस फेरेराच्या प्रश्नाक जाप दितना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ही माहिती दिल्या. 2024 वट्ट 31 अधिकाऱ्यांक सर्व्हिसेंत एक्सटेन्शनां दिल्यात, तातूंत 17 अभियंते PWDचे. 2024 वट्ट 31 सरकारी अधिकाऱ्यांक सर्व्हिसेंत एक्सटेन्शन दिलें. 31 14 PWDचे अभियंते, उरिल्ले 14 जाण हेर 11 खात्यांतले. पब्लीक इंट्रस्टाच्या नांवान 17 PWD अभियंत्यांक सर्व्हिस एक्सटेन्शनां. PCE पार्सेकाराकूय 3 फावट एक्सटेन्शन, तिसरे ह्याच जानेराक 1 वर्सा खातीर. एक्सटेन्शनाक लागून फाटले अभियंत्यांक प्रमोशन चुकोवन निवृत्त जाले. WRDचे CE बदामीक 2022 सावन 4 फावट एक्सटेन्शनां दिल्यात. अधिकाऱ्या सारके आतां स्टॅनोकूय सरकाराचे एक्सटेन्शन दितात. 2 स्टॅनोक एक्सटेन्शनां दिल्यात. हांगा गव्हर्मेंट डिसिजन म्हणून कारणां दिल्यात. JDतल्या एका स्टॅनोग्राफरा फाटल्यान 8 जाण प्रमोशनाक पात्र आसात. एके वटेन एक्सटेन्शनां जाल्यार दुसरे वटेन सिव्हील सर्व्हिसेंत 100 मायज रिक्त पदां आनी आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांचेर अतिरिक्त ताब्याचो भार. 122 अधिकाऱ्यांचेर 1 वा 2 अतिरिक्त जबाबदाऱ्यो. कांय जाणांकडे दोनूय म्हत्वाची जाल्यार कांय जाणांकडे दुसरे पोस्टिंग कमी कामाचें. कांय अधिकाऱ्यांचेर वांगडाच 3 पदांचो भार. कांय अधिकाऱ्यांची दोनूय पदां लागीं कार्यालयां आशिल्लीं. कांय अधिकाऱ्यांचे 30 ते 40 किलोमिटराचेर दुसऱ्या पदाचे कार्यालय. सिव्हील सर्व्हिस, पुलीस आनी हेर जाग्यांचेर 164 रिक्त पदां. सिनियर स्केल 3 पदां जाल्यार ज्युनियर स्केल 92 जागो रिकामी. पुलीस SP 10 जाल्यार DYSP 37 जागो रिकाम्यो. मामलेदार, जोड मामलेदार वट्ट 14 रिक्त पदां. एके वटेन अधिकाऱ्यांची एक्सटेन्शनां, दुसरे वटेन अधिकाऱ्यांचेर अतिरिक्त पदांचो भार जाल्ल्यान तिसरे वटेन 150 मायज रिक्त पदां असो सरकाराचो कारभार. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंय सरकारान गोशाळेंचेर फाटलीं 3 वर्सांत वट्ट 51 कोटी मायज रुपया मोडल्यात म्हूण पशुपालन आनी पशुवैजकीय खात्याची लेखी जाप. शिकेरीच्या गोशाळेक सगळ्यांत चड म्हळ्यार 40 कोटी अनुदान. सध्या 8 गोशाळांनी मेळून वट्ट 5,668 गायी आसात. फाटल्या 3 वर्सांत गोशाळेंतल्यान 2,000 गायींक मरण. फाटल्या 3 वर्सांत 1 गाय बेपत्ता. खासा रिपोर्ट. गोसंवर्धनाक गोंय सरकार व्हड आदार दिता. रस्त्यावेली बेवारस गोरवां सांबाळूंक सरकार गोशाळांक जायते अनुदान दिता. फाटल्या 3 वर्सांत सरकारान गोशाळांक वट्ट 51 कोटी 64 लाख 54 हजार रुपया मायज पयशे मोडल्या म्हूण पशुपाल आनी पशुवैजकीय खात्यान विधानसभेत लेखी जाप दिल्या. फाटल्या 3 वर्साचो डाटा मेळटा ते प्रमाण गोमंतक गोसेवक महासंघ मये बिचोली हांकां फाटल्या 3 वर्सांत 40.25 कोटी रुपया अनुदान दिला. ध्यान फाउंडेशन गोवा ह्या गोशाळेक 6.78 कोटी रुपया अनुदान मेळ्ळा. अखिल विश्व जय श्रीराम गोसंवर्धन केंद्र ह्या गोशाळेक 3.25 कोटी रुपया अनुदान मेळ्ळा. लिव्ह सिनर्जी सावयवेर ह्या गोशाळेक
23,15,000 रुपयाचे अनुदान मिळाला. वेलफेअर फॉर ॲनिमल इन गोवा ह्या शिवोलेच्या गोशाळेक 56,20,000 रुपयाचे अनुदान मिळाला. शंखावली तीर्थक्षेत्र गोशाळा ट्रस्ट सांकवाळे हांका 4,38,000 रुपयाचे अनुदान मिळाला. कामधेनू गोरक्षा संस्था काणकोण हांका 17,89,000 रुपयाचे अनुदान मेळ्ळा. जाल्यार ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल अँड एनिमल वेलफेअर ह्या दाबाळ फुंडाच्या गोशाळेक 33,03,000 रुपया अनुदान मेळ्ळा. मजगती सध्या 8 गोशाळांनी मिळून वट्ट 5,668 गायी आसात. फाटल्या 3 वर्सात गोशाळेंतल्या 2,000 गायींक मरण आयले. डाटा सांगता ते प्रमाण गोमंतक गोसेवक महासंघ मये बिचोली हांच्या गोशाळेंत सध्या 4,245 गायी आसात. फाटल्या 3 वर्सात 1,439 गायींक मरण आयले. ध्यान फाउंडेशन गोवा ह्या गोशाळेकडे सध्या 708 गायी आसात. 348 गायींक फाटल्या 3 वर्सांत मरण आयलें. अखिल विश्व जय श्रीराम गोसंवर्धन केंद्राकडेन सध्या 435 गायी आसात. 102 गायीक फाटल्या 3 वर्सांत मरण आयलें. लिव्ह सिनर्जी ह्या सावयवेरेच्या गोशाळेकडेन 11 गायी आसात. फाटल्या 3 वर्सात तांचे 17 गायी सोंपल्यात. वेलफेअर फॉर ॲनिमल इन गोवा ह्या शिवोलेच्या गोशाळेक सध्या 50 गायी आसात. 5 गायी फाटल्या 3 वर्सांत सोंपल्यात. शंखावली तीर्थक्षेत्र गोशाळा ट्रस्ट सांकवाळ हांच्याकडे 7 गायी आसात. आतां मेरेन एकूय गायीक मरण ना. कामधेनू गोरक्षा संस्था काणकोण हांचेकडे 160 गायी आसात. फाटल्या 3 वर्सांत 7 गायींक मरण आयलें. जाल्यार ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल अँड एनिमल वेलफेअर ह्या दाभाळ फोंडाच्या गोशाळेंत सध्या 52 गायी आसात. एकूण 60 गायींक फाटल्या 3 वर्सांत मरण आयलें. प्रुडंटा खातीर साहिल नारोलकार. कुरपेच्या खंड ब्लॉकाची परत पावणी जावन तो ब्लॉक अग्रपंचीन घेतलो. हो ब्लॉक वेदांतान 84.54% घेतिल्लो. मात कुरपे ब्लॉकाच्या निमण्या पावणीक बिडर अग्रवंचीन हायकोर्टात आक्षेप घेतिल्लो. हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण शुक्रारा परत पावणी जाली. 87.64 हेक्टराचो हो ब्लॉक 95% अग्रवंचीन घेतलो. हालींच कोडली, ओंडा आनी कुरपें खंड ब्लॉकांची ई पावणी जाल्ली. कोडलीचो 377 हेक्टराचो ब्लॉक 92.60% JSWन घेतिल्लो. ओंडाचो 61 हेक्टराचो खंड ब्लॉक 125.30% अगरवंचीन घेतिल्लो. हो ब्लॉक आज मेरेनच्या सगळ्या पावणे पैकी चड प्रेसाक गेलो. कुरपेचो 87.64 हेक्टराच्या ब्लॉका खातीर वेदांता आनी अगरवंशी मदीं पावणी चलताली. वेदांतान तो ब्लॉक 84.54% घेतिल्लो. मात अगरवंशी कोर्टात आक्षेप घालो. हायकोर्टान सुनावणी जाली आनी कुरपेच्या ब्लॉकाची परत पावणी घेवपाक सांगली. शुक्रारा ई पावणी जाली आनी ब्लॉक 95% अगरवंशीन घेतलो. सरकाराक सुमार 10% फायदो जालो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. राज्यातल्या साबार ग्रामसभांनी बजेट अप्रूव्ह जाले. नासनोडा, कळंगुटे, सडये आनी नुये जाल्या ग्रामसभांनी 2025-26 वर्साचे बजेटा विशीं तशेंच बाकीच्या विशयांचेर चर्चा जाली. नानोड्या, कोयर आनी हेर उदरगतीच्या कामांचो विशय. नुये ग्रामसभेत मार्केट कॉम्प्लेक्स, सडया कालव्याक लागून शेतांचे लुकसाण हे विशयी आयले. जाल्यार कळंगुटे रस्ते आनी हेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा विशीं चर्चा जाली. राज्यात साबार ग्रामसभांची बजेटां अप्रूव्ह जावपाक सुरवात जाल्या. आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभांनी नासनोडा, कळंगूट तशेंच नुवे ग्रामसभेत 2025-26 वर्साची बजेटा विशीं तशेंच हेर विशयांचेर चर्चा जाली. नासनोड्या, कोयर आनी हेर उदरगतीच्या कामांचो विशय आयलो. आयज आमची तुका ग्रामसभा आमची तुका बरी जाली. इवन आमचे रिवायज आयज तुका बजेट हाडलें आनी 25-26चे आमी आयज बजेट तुका एप्रूव्ह केलें आनी लोकांचे कांय मागणी हाडल्यो म्हणजे डेव्हलपमेंट आनी मेन लोकांचो हाडलो हो गार्बेज इशू. आनी आमी लोकांक कोर्टान तांकां सांगलें की गार्बेज इशू आमचो रोखडोच तुका सेटल येता जातलो म्हणून. ऑलरेडी आमची कित्याक हायकोर्ट मॅटर हाडली म्हणून आमची जे MRF शेट तुका पेंडींग उरलेली पूण आतां ऑलरेडी आमची MRF शेट तुका जाली.
नुवे ग्रामसभेत मार्केट कॉम्प्लेक्साविषयी चर्चा झाली. Sabha was being held to approve the annual budget for the financial year 25-26, and it has been approved. We also placed the annual development plan for the village of Nuwe, where it was been decided a certain amount of proposals which were being discussed for the village developmental meeting, for the VDC meeting. The same were being proposed and put up again for the annual developmental meeting today. Extra resolutions which have been passed, and that has also been accepted and approved in the Gram Sabha. Besides that, there were also about market complex, which was about this. There was areas of payment of rent and all. So those rents and all, we asked the Gram Sabha, shall we go forward with the legal procedures, because most of the shops are being acquainted by our locals only. So we will go forward. We have taken it for the Gram Sabha. सोडिया ग्रामसभेत कालव्याक लागून जाल्ल्या शेतीच्या लुकसाणाविशीं चर्चा जाली. ग्रामसभेक आमचे पॉयंट येयलो डिस्कशन ड्युरींग डिस्कशन की इरिगेशन डिपार्टमेंट कॅनल पळय कॅनल बांदला पळय, कॅनलाक लागून ही शेतां पिड्ड्यार जाल्या. ऑलरेडी WRD डिपार्टमेंटान एक लेटर धाडला आमकां, मेमोरेंडम धाडला की जी कोणाची शेतां पिड्ड्यार जाल्या तांकां कंपन्सेशन दिता म्हणून, आनी ऑलरेडी आमचे कडेन पंचायतीन ते फॉर्मूय आहा. जाल्यार कळंगुटे ग्रामसभेत बजेट तशेंच रस्ते आनी हेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा विशीं चर्चा जाली. Budget, what we have done is that we intend to purchase a flat in Bombay for the persons who are sick and who wants to take medication in Bombay, like cancer or any other thing. त्यांका कोणाकडे accommodation ना, so तिजो वचून फ्री accommodation घेवन मिनिमम चार्जीस घेवन तिजो तांकां रावंक जाता. सो दॅट इज वन थिंग. मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब घेतलेलो आहा, लायक रोड्स एंड ऑल, मेजर पार्ट वी हॅव टू टेकन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नायकवाडो मांद्र्या बैलाच्या धिर्य लागपाच्या प्रकरणात मांद्रे पोलिसांनी असिफ मौना आणि ऋग्वेद नायका आड कागाळ नोंद केल्या. आयतारा सकाळी धिर्या खातीर 18 लाखाची बोली लायिल्ली म्हूण सुत्रां सांगता. 2 वरां धिर्य चल्ल्यो. सुमार 10 बैल खंय आशिल्ले. मजगती जैतिवंत थारिल्ल्या बैलाचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाला. नायकवाडो मांद्र्या बैलांचे धिर्यो लावपाची घडणूक. आयतारा सकाळी धिरयां खातीर 18 लाखाची बोली लायली म्हूण सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटा. धिरी पळोवंक लोकांची घे गर्दी. हो व्हिडिओ पळयात. मजगती जैतिवंत थारिल्ल्या बैलाचो व्हिडिओ सध्या व्हायरल जाता. धिर्ये उपरांत त्या बैलाक जाल्ली जखम पळयात. बैलाच्या पुराय आंगाचेर हळद लायल्या. मजगती मांद्रे पोलिसांनी असिफ मौला आणि ऋग्वेद नायका आड गुन्यांव नोंद केला. मात दिसा उजवाडा असल्यो घडणुको घडटात. ह्या घडणुके उपरांत पुलिसांच्या कामाचेर व्हड प्रस्नचिन्ह. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कायदो आनी सुवेवस्थे खातीर गोंय पुलिशेन शेनवारा राती पुराय राज्यांत खासा मोहीम राबयली. 591 गुन्यांव नोंद जाल्या. 56 सोरोप्यून गाडी चलयतल्यांचे जाल्यार 535 हेर येरादारीचे उल्लंघना खातीर. भौशीक जाग्यार थुकप आनी सिगरेट ओडते खातीर 160 लोकां आड गुन्यांव नोंद केला. पुलिसांनी 1220 गाडयो खरपणां चेक करून जाल्यार लोकांक चवकशे खातीर ताब्यात घेतले. शेनवारा राती पुराय राज्यांत गोंय पुलिशेन कायदो आनी सुवेवस्था राखपा खातीर खासा नायट ड्रायव्ह राबयिल्ले मोहिमेंत 591 गुन्यांव दाखल जाल्यात. तातूंतले सोरो पिवन गाडी चलयल्ले खातीर 56 गुन्यांव दाखल जाल्यार हेर येरादारी उल्लंघनां खातीर 535 गुन्यांव दाखल. भौशीक जाग्यांचेर थुकप तशेंच सिगरेटी ओडप ह्या सारकिल्ल्या गुन्यांवां खातीर 160 लोकां आड गुन्यांव नोंद जाला. हे मोहिमेंत पुलिशेन 1220 गाडयो खरपणान चेक केल्यात. जाल्यार जायत्या लोकांक चवकशे खातीर पुलिशेन ताब्यात घेतिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आज स्पेशल
नाकाबंदी एंड पेट्रोलिंग का पूरे गोवा के अंदर, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा के अंदर बंदोबस्त है। इसके अंदर आप देख रहे हैं सीनियर ऑफिसर्स भी राउंड पर हैं और एक्स्ट्रा फोर्स बहुत सारी यूनिट से ड्रॉ करके हमने लगाई सो दैट मैक्सिमम हम लोग नाकाबंदी की संख्या भी बढ़ी है, नॉर्मल नाइट्स में होती है उससे ज़्यादा, और ताकि पुलिस प्रेजेंस रोड्स के ऊपर दिखाई दे। जो लोग वीकेंड के अंदर में सिटीजन्स हैं, टूरिस्ट हैं यहाँ पे गोवा में, लेट नाइट तक उनका मूवमेंट रहता है, तो उनको भी भरोसा हो कि पुलिस की प्रेजेंस भी है, पेट्रोलिंग भी है। उस मकसद से भी ये हमने आज स्पेशल पेट्रोलिंग की है और पुलिस फोर्सेस टाइम टू टाइम इस तरह की स्पेशल नाकाबंदी पेट्रोलिंग, जिसको गश्त बोलते हैं पुलिस की भाषा में, वो ऑर्गेनाइज करते हैं। बुलेटिन इतल्याच सोंपता। हे बुलेटिन पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार। फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲप, व्हॉट्सॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं।